पयलीं आय थिंक रस्तो केल्लो पूण सुकोंक बी टायम आसलो तरी 2 म्हयन्यांनी पावस पडलो. ऑलमोस्ट 2.5 म्हयन्यांनी पावस पडलो. 2.5 म्हयन्यान रस्तो लिप गेलो. सो म्हाका दिसता ते एक मुवी येयल्ली अक्षय कुमाराची, ते सचिन टिचकुले म्हणून आसलो, तेज्या पासून इन्स्पायर जावन हो रस्तो केला की अशें म्हाका दिसता. तरी इतले करोड मोडून 2 म्हयन्यांनी रस्तो जावप हे इंजिनियरीची फॉल्ट आसा. लोकल आमदारांनी हेतून लक्ष दिवन मातशें पळोवपाचें. तुमकां त्रास जाता टू व्हिलर वाल्या? भरपूर त्रास जाता, कमर बी भरपूर दुखता आनी ते पॅचीस मारले न्हू, ते सारके थर्ड क्लास मारले. इतलो रस्तो पाड जाला की तेतून हॉट मिक्सिंग करपाची गरज आहा तेतून. आनी थंय रेडे घाटी मातशें सकयल थंय एक गटर म्हणून बांदला. गटराक सिमेंट घालूकच ना, फक्त खडी दिसता. म्हणजे हेतून फक्त पयशे खाल्ले काय दिसता इंजिनियरान, आनी कांय ना. नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सद्या आसा वाळपय 70 हांगासर आनी वाळपयच्यान होंडो वचपाक जो मदीं एरिया पडटा ती रेड्या घाटीर. आनी हो रस्तो आहा तो मार्च म्हयन्यान हॉट मिक्सिंग केल्लो आनी बऱ्या तरेन रस्तो केल्लो. बट आतां 3 म्हयने उपरांत पळयत जाल्यार रस्त्याक सद्या मदीं मदीं हॉट मिक्सिंग गेल्लेलें आसा. आनी आतां PWDन पॅच वर्क केल्या अशें दिश्टी पडटा. पॅच वर्क केल्या बट खडबड जाल्ल्या कारणान लोकांक आनी त्रास जाता. सो हो एक्चुअली पळयत जाल्यार परत हॉट मिक्सिंग जावपाची गरज आहा. कारण 3 म्हयन्या पयलीं हॉट मिक्सिंग केल्लें, पावसाचे 3 म्हयन्या पयलीं, तरी लेगीत हो रस्तो गेलो कसो गेलो व्हडलो प्रश्न पडटा. आनी तूं म्हणजे फाटल्यान पळोवपाक शकता हो जो रेड्या घाटी गणपती देवाचे सकयल येतना थंयसर पळयत जाल्यार गटर बांदला, जो रस्त्याक सपोर्टींग म्हणून एक वॉल बांदल्या, ती पळयत जाल्यार एकदम कमी दर्जाची. अशें दिसता की कमी दर्जाची मॅटेरियल वापरला, ती फक्त खडी दिश्टी पडटा. आनी उदक वचपाक सुद्दां सारकी वाट ना. तूं पळोवंक शकता उदक हांगा येयल्या उपरांत गटर सोंपला काय ना तोय कळना. कारण अशा तरेचे मटेरियल यूज करून हांगासर काम कंप्लीट केल्लें आसा. हाचेर लक्ष कोणाचेंच ना, हें दिश्टी पडटा. सो हाचेर PWD एक्शन घेतली काय हो व्हडलो प्रश्न आसा. कारण अशा तरेचे मटेरियल यूज करून पावस जालो पळयत जाल्यार तुमी सगळी माती सगळी आहा ती व्हांवून येता आनी हांगासर गटर सोंपला काय तोय कळना, मदीं फुडें कांयच ना. आनी सगळी खडी दिश्टी पडटा. ह्या कितें बांदला गटर रिटर्निंग वॉल कितें बांदला तो फूल खडी दिसता. आनी एक मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो की जे रस्ते गोंयांत सगळे पिड्ड्यार जाले ते कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते फ्री ऑफ कॉस्ट रस्ते परत करतले म्हणून. वाळपयचे रस्ते फक्त पॅच वर्काचें काम जालां तो मदीं मदीं. सो हो रस्त्याचें काम पूर्ण करतले काय हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी जातले तर केन्ना जातले, पावसा उपरांत केन्ना करून दितले. कारण हे रस्ता पॅच वर्क करून चलचे ना, परत इथे हॉट मिक्सिंग करपाची गरज आसा अशी लोकांची मागणी आसा. तशेंच हो जो गटर कितें बांदला तेचेर PWDन परत येवन एक्शन घेवची. कारण अशा तरेचे कमी दर्जाचे मटेरियल यूज करून ही कामां करता, पण हेचेर लक्ष कोणाचें ना हे दिश्टी पडटा. सो हाचेर बेगींतल्या बेगीन PWDन एक्शन घेवची आनी जे कितें खडी दिश्टी पडटा ते कंप्लीट करून घेवची अशी लोकांची मागणी आहा. प्रुडंटा खातीर वाळपय 70च्यान रुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.